नमस्कार. आम्ही आज सध्या अंजुना पिक अँड चिवर हांगासर आणि हांगासर सकाळी 6च्या सुमारास एक सध्या अशी घटना घडलेली असा की हांगासर जे ओनर असतात नारायण गावकर हांच्या घरा कुशीक एक व्हडले वडाचे झाड असले. हे वडाचे झाड कमीत कमी 200 वर्सां पयलींचे झाड असले. ते अकस्मात खंय तरी सकाळी 6च्या सुमारास ते त्यांच्या घराचेर कोसळून पडलेले आसा. जेन्ना ही गजाल तांकां कळली तेन्ना तांच्यांनी तुरंत म्हापसा फायरीक फोन केलो. त्याचप्रमाणे म्हापसा फायर जी आहा रोखडीच घटनास्थळी पावली आणि हे जे टोटल जे वडाचे झाड जे आसा जे कोसळून पडलेले ते खंय तरी कटिंग करपाची तांच्यांनी सुरवात केल्ली आसा. सुरवात केली पूण जे झाड चड 200 वर्सां पयलींचे आनी चड व्हडले झाड असल्या कारणान तांच्यांनी जे मेन जे खाणी आसात पळय ते सगळ्यो क्लियर केल्ल्यो आसात आणि सध्या म्हापसा फायरची सेकंड टीम घटनास्थळी पावलेली आसा आणि पूर्णपणे जो मेन जे ब्रांचीस जे खानो आहा जो मेन त्याचो जो स्टेम आसा तो सध्या कातरपाच्या प्रयत्नांत हांगासर आसा. जे ओनर आसात नारायण गावकर त्यांचे सध्या मेरेन कितें नुकसान जालां व जी टोटल घटना जी कितें जालां पळय ती आमी पूर्णपणे जे म्हापसा फायर जी टीम आहा त्यांच्याच कडल्यान व त्यांचे जे ओनर आसा तांचे कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया की टोटल जी घटना सकाळी जी जाली पळय ती नेमकी कितें जाली पळय ती. सो आयज आमी पळयला अंजुना हे चिव्यार हांगासर एक बॅनियन ट्री पडलेले आहा व्हडले. सो नेमको हो कॉल केन्ना येयलो आनी कितें जालें सामकें हांगासर? सकाळी न्हय आमकां 9 हो कॉल आयलो की सचिन गांवकर हांणी कॉल केलो की आपल्या घराचेर वडाचें झाड पडलां. सो आमी तुरंत गाडी टर्न आउट केली. हांगर येवन पळयता जाल्यार सगळे फूल झाड आसा ते रेस्ट जाल्ले आसले घराचेर. प्लस तेजो एक रूम आहा सायडीक तेच्या म्हणण्या प्रमाणे तो ड्रायव्हराचो रूम ते खाटीर तेचे सगळे ते झाड फुडें पडलेले आसा. बरो साल्वार जालो तो राती तो नासलो खंय ड्रायव्हर. सो त्या खातीर ती जीवित हानी जाली ना. बाकी तेजे ऑलमोस्ट त्याच्या म्हणण्या प्रमाणे 2-1 लाख हे जाला म्हणटा आपले डॅमेज. पूण आमचे इन्व्हेस्टिगेशन केल्या उपरांत आमचो सिनियर ऑफिसर जो आहा श्री कृष्णा पर्रीकर सर ते येवन इन्स्पेक्शन करून एक्झॅक्ट कितें डॅमेज जाला ते तुमकां सांगता. कितें सध्या कोणाक ह्युमन इंजरी वगैरे तशें कांय ना? कांयच ना. फक्त तेजे पारे ती मोडल्या 2-3 आनी पत्रे तेजे गेल्या आनी व्हडले कांय जावंक ना. अंदाजे झाड हे कितल्या वर्सां पयलींचे आसतले? हे झाड तेजे सांगपाचें म्हणल्यार तुमी पळयतात हांगा उजो घातलेलो आहा त्या झाडाक. सो ते झाड हेका बेज म्हणटर पारेतीर आसलेले ते पारेतूय दिसता. पारेत हा दिसता हांगा फातर हा उजो घातलेलो आहा तेका आनी ही सायड सगळी तेजी कट करून ती तेका वीक केला. सो तो वीक जाल्या कारणान हे पळय तुमी दिसता पळयतात उजो सगळो दिसता हांगा. हो उजो घालून तो वीक जालो. वीक जाल्या कारणान तो पडला. सो म्हाजी रिक्वेस्ट आहा की लोकांक सगळ्यांक की असली जी झाडां डेंजरस झाडां जी आसा पळय ती प्री प्लॅन करून ती कट करून घेवंक जाय जेणे करून अशी हानी जावची ना. जिवीत हानी जावंक ना हे व्हडले उपकार. पूण अशी डॅमेजूय जावची ना कोणाची आनी जिवीत हानी बी जावची ना. फाटल्या दिसांनी सर आमी पळयला खंय तरी शिवोले बॅनियन ट्रीक सेम असोच मुळाक उजो घातलो आनी भरमसाट उज्यान पेट घेतलेलो म्हणून. सो अशें जेन्ना झाडां कोणाक उजो घालता तेजेर सारकें न्हू. हे उजो झाडांक घालप हे सारकें न्हू. मेन म्हणजे गव्हर्मेंटान बॅन केला उजो भायर असो घालपाक बॅन केल्लो आहा गव्हर्मेंटान. सो ते गव्हर्मेंटाची जी गायडलायन्स आसा ती सगळ्या आमी लोकांनी फॉलो करपाक जाय. हें म्हाजी रिक्वेस्ट सगळ्या लोकांक. आयज आमी पळयला तुमच्या घराचेर खंय तरी एक वडाचें झाड जे येदे व्हडले पडलेले आसा. सो नेमकें केन्ना जालें हे सकाळी कितल्यांक पडला ते म्हाकाय हांव न्हिदलोलो. म्हाका ते कांय कळोंक ना. सकाळी 6 उठला तेन्ना म्हाका कळ्ळें की झाड पडला म्हणून. मागीर तुमी फायराक फोन मारलो? मागीर फायराक फोन मारलो. फायर इमिजिएटली पावले हांगासर? ओके. अंदाजे नुकसान कितलें जालां तुमच्या 2-1 लाखाचें लुकसाण जातलें. मोडले रूम ते रूम मोडला? रूम मोडलो पारेची. ओके. जशें आमी पळयलां की खंय तरी इतल्या वर्साचे जे बॅनियन ट्री हा तेज्या सकला खंय तरी उजो घालप जातालो कंटिन्युअसली आनी त्या कारणाक लागून खंय तरी वीक जाला हेची मुळां. ते पारेतीर आसलेले न्हू ते ताका लागून ते पडला. पण खंय तरी तेजी मुळां वीक जाल्या न्हू वीक जाले. उजो घालून घालून घालून.
पारेत ती फातार पडत रावले न्हू. त्याच कारणाक लागून खंय तरी हो अपघात जालो आणि तुमचे खंय तरी नुकसान झाले. हो तो ओढ कितल्या तेंपाचो हा कितल्या वर्साचो हा हो व्हड कितल्या तेंपाचो म्हाका सांगूंक अंदाज? ना कित्याक घर तें केन्ना 1930 पासून चालू आसलेलें, तेच्या उपरांत मागीर बंद घर.